मोगाच्या इश्टानो सगळ्यांक तुमकां कुशाल बरीत मागीर मोगाचो नमस्कार. आयज आमकां कुशालकाय भोगता कारण कोंकणी उलोय लंडन फोलोय ह्या कार्यावळीचे 100 भाग पुरे जाले. त्या खातीर आर.जे. रॉकवाज आनी ताच्या सांगात्यांक आमची पोरबी आनी फुडाराकूय तुमकां सगळें यश आमी आवडयता. हांव एडवीन फेर्नांडीस तुमच्या मुखार म्हजी एक कविता सादर करता. कवितेचें नांव कोंकणीचें पिशें. पिशें लागलां पळयात, पिशें लागलां पळयात म्हाका म्हूण कसलें. पिशें लागलां पळयात म्हाका म्हूण कसलें. कोंकणीचें भांडार आनिकूय गिरेस्त करपाचें, आनिकूय गिरेस्त करपाचें. कोंकणींत दिसता जायतें, कोंकणींत दिसता जायतें उलोवचें बरोवचें. शांत एक सुर्या जाग्यार बसन, शांत एक सुर्या जाग्यार बसन कविता मनांत घडपाचें, कविता मनांत घडपाचें. जिविताचें दार म्हजें उक्तें आसा पळय, जिविताचें दार म्हजें उक्तें आसा पळय. कोंकणीच्या भाशेंतलेच फुल्ल्यात पळय कळे. कोणाकूच हांव भियेवून, कोणाकूच हांव भियेवून फाटीं केन्नाच रावचो ना. कोंकणीचो मोग काळजांत आसा खरेंच सांगता देवा. कोंकणी भाशेचेंच लागलां म्हाका पिशें, कोंकणी भाशेचेंच लागलां म्हाका पिशें.